माझ्या वांगडा आमचे बाकीचे जे आमचे मेंबर्स आसा जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेंचेरूय तेंच्यांनी FIR घातलेली आसा। तेंच्यांनी भितर तेंची नांवां ह्या MLAन दिल्ली आहा। सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला। भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, ह्या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLA प्रश्न विचारतात, नाजाल्यार विचारतले फुडें या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना, हांवें विचारले। सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली। आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा। जर निळकंठ हळर्णकाराक आनी ह्या BJPक दिसता की तुमी अशे FIR घालतले आनी आमचो आवाज बंद करतले म्हणून, हें केन्ना जावपाचें ना। हेच्या पयलीं हेच्याकून वर्स्ट केसीस आमी पळयल्ले आसा। मेळावलीचे मॅटरान आमी केसीस आमी घेतलेले आसा। आमचेर हाफ मर्डराचे पासून फेक केसीस घातला। तेच्या पयलीं कितले नोटीस आमी हायकोर्टान वचून कॉश केल्ले आसा। मेळावलीची मॅटर आमी पुलिसांक थंयसर जी केस घातलेली ती हायकोर्टान वचून आमी भायर मारलेली आसा, म्हणजे रॉंग केस म्हणून आमी प्रूव केल्ली आसा। जेन्ना आमी सत्याच्या मार्गान आसा आमकां कोणाचो भंय ना। जेन्ना आमी नॉन वायलंटली कितें करता तेन्ना आमकां भंय ना। जेन्ना आमी कोणाचे कांय चोरिना, जेन्ना आमी कोणाक कांय फटयना, कोणाक नागयना, तो मेरेन आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक कसलोच भंय ना। अशें न्हू की त्यो पुरा सारक्यो आसा म्हणून, कित्याक हेच्या पयलीं आमी कितल्यो कंप्लेन घातल्यो त्यो स्कॉच करून उडयल्ल्यो आसा, लज बसून जाल्ले आसा। जो पेडण्या हांव तुमकां मुद्दम याद करूंक सोदता, पेडण्या असोच आमचेर कंप्लेन घातलेली, आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन घातलेली आनी तेन्ना मनोजाक बसून रातचो उखलून येल्लो। तेन्ना बसून आमी अशीच ती कंप्लेन आसा ती स्कॉच करून उडयली आनी त्या PSIक बसून लज जाली। आनी हांव परत एकदां सांगता, हांवें PIक बसून सांगून येयल्लो आसा की तुमी ज्यो आसा तुमी कोणाचे डायरेक्शनाच्या थ्रू अश्यो कंप्लेनी घालता आनी मागीर आमच्या फुड्यान येवपाचे प्रयत्न करचे न्हू। आमी ती तुमचेर फाल्यां एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना।